तर चला तुमकां आयज एक जबरदस्त रेस्टॉरंट घेवन वयता. आयज आमी रॉयल नवाब रेस्टॉरंट पळयलें. हांगासर तुमकां अनलिमिटेड जेवण 25 पावंडा भितर म्हणजे 30 पावंडा भितर मेळ्ळें जाता. जाय तितलें जेवप आनी जेवणाची क्वॉलिटी बरें आहा आनी त्याच भाशेन हांगाचे स्टाफ जे आनी एकदम बरें आहा. येवन येवन विचारता हें जाय तें जाय. पयलीं हलवा पुरी हाडले आनी मागीर गरम गरम आलू परोठा. आलू परोठा आयले आनी स्टाफ बरें हाडले न्ही. एक पाटी येयल्ले लोक परते येतात. आतां पळय इतले गर्दी आहा, चडान चड एकदम चड गर्दी आहा. दनपारचे 2 जाल्या. एकाक लंच बुफे हांगासर स्टार्ट जाता आनी हांगासर आयज आमी रॉयल नवाबान जेवपा येता. आनी मेन म्हणजे कितें हांगासर जेन्ना खावपा बिवपा येतले न्ही, जेन्ना खुबशे लोक कितें करतात सॉफ्ट ड्रिंक पिझ्झा चिप्स बीन खावन पोट भरून घेतात. तर असलें जेवण खावप, लॅम जालें, चिकन जालें, मागीर चिकन टिका जालें, लॅम जालें, असलें सगळें जेवण जे घरान नॉर्मली मेळना त्या भाशेन ते पयलीं खावप आनी बाकीचे मागीर कळ्ळें एन्जॉय करा आयचो व्हिडियो. आनी कमेंट सेक्शनान बरोबर विसरनाका हो व्हिडियो तुमी संवसार खंयचे दीस आसून पळयता. जाय तितले घाला आनी पानी पुरी. I said you can't leave a child unsupervised. लायव्ह सेक्शन आहा हांगासर. थिंगा लायव्ह कावंटर आहा, लायव्ह सेक्शन. थंयसर तुमकां लॅम्ब चॉप आनी लॅम्ब स्टेक पासून मेळटा. वचप जायतले घेवप. पिझ्झा पासून खावपा पेक्षा हे खाल्यार पैसा वसूल म्हणटा पळय. निहारी पाया हे सगळें खावपा सारकें आहा. जेन्ना केन्ना तुमी ट्राय करून आनी मुद्दम हे सगळें ओडून पळोवपा जाय. बरें इंट्रस्टींग आसा जेवण. भुरग्यांचे प्रायस वेगळे आहा, व्हडल्यांचे प्रायस वेगळे आहा. जेवण तर बरें आहा न्ही. पयशे कितले दिवपा रेडी आहा लोक. पयशाचे व्हडले प्रश्न ना. जेवण म्हणटा तें एकदम अप्रतीम आसपाक जाय आनी सर्वीस म्हणटा तें एकदम बरें करपाक जाय. What is more good guys? Oh, I don't know what to say. What do you want? हे रॉयल नवाब वेम्बलीसून चड पयस ना, एकदम लागीं आहा. वेम्बलीसून चड लागीं आहा रॉयल नवाब. हांगासर तुमकां अनलिमिटेड जेवण मेळटा. अनलिमिटेड जेवण म्हणजे अनलिमिटेड प्रॉपर जेवण. पळय सॅलड सेक्शन आहा हांगासर, मागीर चाट सेक्शन आहा, मागीर डिजर्ट सेक्शन आहा. हे तर एक सॅम्पल व्हिडिओ आसलेलो. आतां 5 दिसाक लागून तेंचे रेस्टॉरंट मातशें अपडेट जावपाचें आहा आनी तेजे उपरांत तुमकां आनी भरपूर हांगासर तेजे उपरांत हांव परतून येवन प्रॉपर व्लॉगींग म्हणटा पळय तें करतलो. ताका लागून पळयत रावा कोंकणी टीव्ही. असले बरेंतले बरे रेस्टॉरंटान तुमकां व्हरतलो आनी खंय कितें मेळटा तें सगळें तुमकां वेवस्थीत दाखयतलो. हे पळय हांगासर चाट सेक्शन आहा. जाय तितले तुमी पानी पुरी, पापडी पुरी हे सगळें तुमी हांगासर खावपाक शकता. त्याच भाशेन जर भुरगे तुमचे जर इंडियन जेवण नाका जाल्यार तांकां हांगासर पास्ता वास्ता ते सगळें आहा. आनी हांगासर फ्रायड चिकन जालें घे म्हणून तुमकां वरायटीज हांगासर पळोवंक मेळटली. हे पळय रॉयल नवाब. तर अशेंच इंट्रस्टींग व्हिडिओ लागून कोंकणी टीव्ही पळयात. बरेचशे माहिती तुमकां हांगासर मेळत रावतले. डिजर्ट सेक्शनान आयस्क्रीमाचो रास आहा तेच भशेन तुमकां रसगुल्ला, गुलाब जामून, रबडी आनी कितें म्हण सांगू. जेवण बरें आसा. फक्त म्हाका एक लॅम्ब चॉप मातशें ड्राय दिसले. जर तांकां तुमी सांगीत जाल्यार ते तुमकां फ्रेश पासून करून दितले. आनी बेस्ट म्हणजे कितें कस्टमर सर्वीस आनी सर्वीस बरें आहा. 30 पावंडा भितर तुमी जाय तितले अनलिमिटेड जेवण एन्जॉय करून वचपाक शकता. तरी पूण तुमकां दाखोवन फक्त तुमकां लागून हांवें डिजर्ट घेतला हांगासर. पूण हांव खावपा ना. मिठाई बंद करपाचें ठरयलां हांवें. हे पळय डिजर्ट. हे खीर आनी हे पिस्ताचे हलवा अगेन एंड जिलेबी.
बारीकचे व्हिडिओ आमी हांगासर कवर करया. होपफुली तुमकां बरेचशे माहिती हांगासर मेळ्ळे आसतली. देव बरें करूं.